सगळ्या पोरास्तिने तुझो चोडवो केलो माथ्या भातकिणीच्या मोगाळिष्टा जेजू आमचे जिवीत बदल आमचे जिवीत बदल पाथ्या पातकिणीच्या मोगाळिष्टा जेजू आमचे जिवीत बदल आमचे जिवीत बदल. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी गब्रियल आनी उर्सुला त्रावासो हांच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान कातारिना जेमी आनी फिलिपिना हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया. एडबर्ग पेरेरा नावेलीचो ताचे पासत आमी मागताले. हांव सद्याक तो डिस्चार्ज जावन घरा पावल्लो आसा. ताचे पासत खेरीत भाशेन मागणी उबारूंक मागलेलें आसा ताचे पासत मागुया. तशेंच ताची सेवा करतात तांचे पासत मागुया. देवान तांकां आदार दिवंक आनीक एडबर्गाक पेकोणेचो हात लावंक. तशेंच आमी ह्या ल्हान चुपुल्ल्या 2 भुरग्यां पासत मागताले सेब्रिना आनी राफायल तांचे पासत मागुया. देवान तांकां कुरपेचो हात लावन तांकां बरीं करूंक मागुया. आमचें गोंय एके भाशेन पेटलोलें आसा. ह्या दिसांनी सर्जरी चल्लोली आसा कशी. मागुया आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत सगळे गोंयकार एक जावन आपली जमीन राखूंक आनी आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो ती जाणवाय आमच्या सरकाराक दिवंक. जें कितें बरें आसा आमच्या गोंयकारां पासत आनी गोंयचे मातये पासत तें करूंक. जें कितें चुकीचें आसा तें फाटीं घेवंक देवाचे काकलुतीक आनी नितीक आमी उलो मारुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. 3 वस्तू गोबराच्या बुधवारा दीस आमकां सांगलेल्यो. पयलें जावन आसा मागणें, उपरांत दोयाळ कन्यो, उपरांत उपास. आनी तिनूय वस्तू पोतून पोतून आमकां इगोज मात उगडास कोत्ता ह्या वाचपान ह्या दिसांनी. आनी आयज मागण्यांचेर उगडास कोत्ता. जाय तें तुमी मागात कित्याक मागच्या आदीं सर्गीचो बाब जाणा आमकां कितें गरज तें ताका खबर आहा. मागात तुमकां मेळटलें. दारार मारात उगडटलें. सोदात तुमकां गावतलें. तर बसोन कांयच मेळना आमी सोदूंक भोवंक जाय. बसोन कांयच मेळोंक ना आमी दारार मारूंक जाय. आनी उपरांत आमी मागणें करूंक जाय. हें जेजू आमकां शिकयता. हें ताणें आमकां मिसांत मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. सोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे भासत भाग्यो सदांच अंकुआ मरेक सगळ्या देवतां भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो आमच्या खातीर आमच्या परमेश्वरा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर
Krista kakutkur, Sumia kakutkur. Pratnia. सर्वेस्परा जे शिवाय आमच्यान जिवन अजो तुजे कुशे काळ आमी जिवच्याचे मना प्रमाणे सदांच सारकें आसा तें चिंतूंक आनी तेंच कुशे मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमेध जे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत राजवत चलयता सासनांच्या सासनान. एस्ताराच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपले परजेचो जीव संकटांत आसलो तो पळयोवन एस्तर राणी सर्वेस्पराक शरणां गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दुनिया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकटान घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणार तावन म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलोलें तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगल्या राष्ट्रां मदली इस्रायल परजेक विचून काडल्याय आनीक सगल्या पुर्विल्ल्या लोकां मदले आमच्या पुर्वजांक सदांकाळ तुजें दायज जावंक निवडून दवरलें. आनीक तुजे बासावणे प्रमाणे तुवें तांकां वागयलें. सर्वेस्परा आमचो उगडास कर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोळ दाखय. देवाच्या राया आनी सोर पदवेदार दुनिया म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतलीं तेन्ना बुलयतात तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनीक हे परी दुस्मानाचो आनीक ताच्या बागेल्यांचो भस्म जावं दी. पूण आमकां तुजे पदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. बतून म्हणया, तुका उलो मारलो त्या वेळार म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनी विस्वासी. सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनीक म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तुवें निवारलाय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक भागता तोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या वड्ड्यांत आनीक तुजे सोडविणेचो परतून म्हाका संतोश दाखय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचो मातवा प्रमाणे जेजू वर्तमान महिमा तुका सवया.
एकदां जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता, आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपले पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो, आनी मासडी मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसत जायत, तुमी वायटवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणात जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागता ताका बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटो दुसऱ्यांनी तुमचे तांय करचें म्हूण तुमकां जाय, आनी तशें तुमी दुसऱ्यां तांय सदांच करात. हें शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. सुमयाचें शिव वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. पयलें वाचप आमी एस्तेराचें राणी, तिचें आमी आयकलां. इस्रायल परजा झुजारी न्हय, झूज करपी जिखपी अशें न्हय, पूण देव जिखयतालो ताका. सगळे फावटी झूज कोत्ताले तितले फावटी देव जिखयतालो भिणांत बांद. पूण हे आसिरिया म्हणटा ते झुजारी, झगडूंक हुशार, झूज करूंक हुशार, मारूंक हुशार. आनी एस्तेर राणीचेर आकांत आयलो. कोण आहा म्हाका हें झूज करपाक, म्हाका कोण आहा, आकांत येता तिचेर. आनी देवा लागीं मागण्यांत पडटा, सायबा म्हाका आनी कोणूच ना, म्हजो कोणूच ना. म्हजे दुनिया आमचे एकलेच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जिवांत आतां संकटांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणांतान म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. भुरगेपणांतान ताका शिकयलां देवाचो मोग कर, देवा लागीं माग, हें ती उगडास करता. तुवें सरेस्परा सगळे राष्ट्र मुरली इस्रायल परजेक विचून काडले. सगळे पुर्विल्या लोकां मदें आमचे पुर्वज सदांकाळ तुजें दायज जावंक निवडून दवरले. पयलो देव इस्रायल परजे लागीं उलयलो, तें उगडास करता. आमचे परजेक तें पयलीं विचून काडली, एस्तेर आनी उगडास करता. सरेस्परा आमचो उगडास कर. आमच्या आकांताच्या वेळार तूं बोड दाखय देवाच्या राया, सुद्दां दुनिया आमकां धीर दी. शिवा मुखार आसतलीं तेन्ना बलयता तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. ताच्या काळजान आमच्या दुस्मानाचो राग घाल. हे पळय दुस्मानाचो आनी ताचे बागेल्यांचो भस्म जावं दी. तर भिणांत बांदो, खरेंच तशेंच कितें जालें. झुजारी आसिरेचो एस्तेराच्या मुखामळाक भुल्लो आनी एके हुंपींत वचोन थंयसर न्हिदलो. आनी जायते कोपाचें मारलें. बेबदो जालो थंयसर. झुजच्या वेळार थंयसर बेबदो जालो, न्हिदलो. आनी तेन्ना एस्तेर राणीन तोर्साद घेवन ताची गोमटी कातरली. म्हणटूच ही राणी आपणाचे मागण्या उद्देशी हें झूज जिखली. आयज जेजू आमकां उगडास कोत्ता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. बसून कांयच मेळना भिणान बांद. आमी सोदूंक वचूंक जाय. कितें जाय तें आमकां सोदूंक वचूंक जाय आनी बाराबर मागणेंय करूंक जाय. सोदूंक वचूंक जाय. आमकां एक ओइजाची गरज आहा. आमी एके पिडेंत पडल्या. सोदूंक वचूंक जाय ते ओइज आहात. आनी आमचे इंडियेचें ओइज बरें. भायल्याच्या गांवांत पासून आमचे इंडियेचें ओइज बरें कोत्ता. पूण सोदूंक जाय खंयचो ओइज आहा, सोदूंक वचूंक जाय आनी मागणें करूंक जाय. आमच्या मारगांव दोतोर कुर्रेया माहलो, आतां तो चेडो आहा दोतोर कुर्रेया माहल, म्हणजे मायचो दोतोर. तो वखद दितालो. वखद दितोच आगे यो मातशें यो हांगासर यो, मातशें चेंज कोत्ता हांव, मातशें चेंज कोत्ता. मागांव
देवा लागीं माग हांव हें वखद घेता आसतना देवा लागीं माग हांव म्हणटच आपणाचेर पातें नासलो हांव दोतोर कशें वखद दिलां पूण देवाचे आदारान हें वखद घे म्हणटच भयणान बांदो वस्तू आमकां जाय तें आमी मागूंक जाय सोदूंक वचूंक जाय कोणाच्या दारार मारूंक जाय दारां मारूंक जाय आनी हें कोत्ता आसतना हांव दारार मारतां सायबा तूं व्हडलो मनीस ह्या गांवांत म्हजे एक श्रीस आयिल्ली आहा म्हज्या चेवडाक वा चेड्याक श्रीस दी म्हूण करच्या आदीं वयच्या आदीं मागूंक जाय भयणान बांद मागूंक जाय आनी हें मागणें देव आमचें आयकता आतां पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो मासली मागली जाल्यार ताका सरोप दितलो असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत आमी भुरगीं कितें मागतात तें आमी भुरग्यांक दिता भुरगीं कितें मागतात तें आमी आवय बापूय भुरग्यांक दिता आनी देव म्हणटा इतलीं तुमी वायट जावनूय भुरग्यांक कितें दिवंक जाय तें तुमी दितात कितलो अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागता ताका बऱ्यो वस्तू दिवचो ना कितल्यो बऱ्यो वस्तू दिवचो ना म्हणटो दुसऱ्यांनी तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक तांय सदांच करात दुसऱ्यांनी आमकां केल्लें अमक्यो वस्तू केल्ल्यो आमी रेस्पेद दिवंक जाय दुसऱ्याकूय ताचें सगळें कितें जाय ताका तें आमी करूंक फावो तोबिताच्या पुस्तकांत पत्तें मेळटा तें आमकां कितें दुसऱ्या सगळें केल्लें नाका तूं करिनाका पूण हिंगा पत्तें म्हणटा तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्या तांय करात तुमचें तांय करचें न्हय म्हूण तुमकां जाय तें दुसऱ्या लागीं करूं नाका तोबिताच्या पुस्तकांत मेवता आमकां भयणान बांद हें दुसरे भाशेन मेवता म्हणटच आमी सदांच चिंतूंक जाय दुसऱ्याक कित्याक केल्लें जाय आमी तें आमी करूंक जाय ताका जाय तें आमी करूंक जाय कित्याक आमचोय रेस्पेद तो सांबाळटा आमकां जाय त्या भाशेन तो आमकां दिवंक लागता दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C33 पेज नंबर 42 C33 म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नखे पुबी सभेच्या आदपाक सर्वेस्पद मानून घेऊ सर्वेस्परा आमचे ओत्रेक आनी मागणी तुका मानो जे पोरजेचीं दानां स्विकार करून आमच्या सगळ्यांची काळजां तुजेशी परतून वर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यास भरलें आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परताय वार्ता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया वयोशी आनी करून फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा
सूर काडे आमी तुका दिन वासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे तांय बरोन ओत्तात तें जिविताच्याक तूं आमकां तामोनासरां उतेजोवन दिताय आनी काकुतीन ग्रेस देखून तूं बोगसणें दिवंक सदांच तयार आसाय आनी तुजे बोगसण्याचेर पातक्यांक आपयताय. परतून परतून मोडला आमी तुजो कोरार, तरी आमकां जे भुरग्यांक सोडून तुवें वचूंक नाय. भोगो जेजूचे पुता आमचे सरोंडरा वरवीं मोडूंक जायना तसले नवे प्रितीमोगाचें तीर बांदपा सावन तूंच मनशा कुळाच्या कुटुंबाक एकठांयताय. आनी आतां दिताय आमकां हो काळ कुरपेचो, हो वेळ संदानाचो, जेजू क्रिस्ता सवें नवो जावचो, पवित्र आत्म्याचे कुरपेन बरोंक उक्ती धरून आमचीं काळजां सगळे मनशाची सेवा करूंक आपयताय तूं आमकां. देखून अजाप जावन तुजो कोण मोग आमी वाकाणटाव आनी तुजे तान येतल्या सोडवणचे खातीर आमचो संतोश परगटून मेजूंक जायनल्या सर्गींच्या दोलबारां संगाती जे मोहिमेच किर्तन आमी निरोतोरी गायता. पवित्र गोडाचो सुवेस्पर देव, स्वर्गानी संसार पावल्या तुज्या प्रभुवान, होसाना स्वर्गी, सर्वेस्पाचे नावी येता तो सुभागी, होसाना स्वर्गी. बापा तूं खरोच पवित, जसो तूं पवित तशें मनशांनी पवित जावच्याक तूं संवसाराचे सुरवेतांत सदांच वावुरताय. तुजे परजेन हाडलेल्या दानाचे दीस घाल आनी तांचेर जी पवित्र आत्म्याक पाठय, ताचे पदवीन जावं तुजे मोगाळ पुता जेजू क्रिस्ताची कुळे आनी रगत. ताचे तांय आमी तुजीं भुरगीं जातांव. एका काळार आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना जे व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय, जो पूत एकलोच नितीवंत जावनूय आमचे खातीर आपणाकूच मरणाच्या आदीं केलो आनी कुर्सार रुखाक खिळावंक दिवंक फाटीं सरलो ना आनी सासोत कोराज स्थापूंक आपल्या आज स्वर्गांत संवसारा मदें विस्ताच्या आदीं सिसां बराबर पास मरमूंक तो आशिल्लो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून ताचे आशिर्वाद घातलो, तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणीन. हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेज परी जेवण जातूर कुर्सार वारोवच्या रक्ता वरवीं सोर वस्तू आपणा सर्फें सोंदान कोत्तलो म्हूण जाणा जावन ताणें दाकां सोऱ्यान भरलेली कास घेतली आनी तुका नव्यान दिन वासून ते आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवन पावन परगट्टा. जेजू क्रिस्त तुजो पूत आमचें पास्क आनी सोरोनांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण समरमतांव आनी ताचे बागी येण्याक वतरेकून तुका विस्वाशी आनी काकुसरा देवाक तुजे थंय मनशांक नव्यान इश्ता गोड जोडची हें ही बोली भेटयता. भोव काकुसरा बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं जे सवें तूं एकठांय तांचेर तुवें दयाळ दिसकाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन एका उंड्यांत आनी कालसीन बांटो घेतल्या मदें सोर वांटे फांटे काडून उडय आनी क्रिस्ता तांय एकेच कुडीन तांकां एकठांय. लियो आमच्या बागेवन बापा,
फिलिप नेरिया आमच्या गोवडी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा सांगाता मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान सदांच सांबाळ तुज्या राजाच्या येण्याची वाट बरोबर पळयतल्या आमकां तो वेळ पावसोर तुजो आधार दी आनी सांता भक्तां मदीं तांचे परी सर्गीचे सोदरे मुखार रावूंक बागयोंत आंकवार मरे देवाचे माये बागयोंत धर्म दिता आनी सर्व सांतां भक्तां बरोबर फावो कर आनी ओतरलेल्या आमच्या बाबा भयणीक तुजी काकलूत दाखय म्हूण खालतेपणी विनंती करता आनी आतां कुसडेपणांतलीं सुटलेलीं आनी संपूर्ण नवी रचना जावन सासणांक जियेतल्या तुज्या क्रिस्ताचें तुका दिनवासणेचें गीत संतोसान गायतल्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणा देव सोदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमचे सर्वराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार दयाकडेच्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरकतले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणेच्या सासणा. सुमेज क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार्थ दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोडान सांबाळ तुजो जियेत राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना म्हूण ह्या पुतोर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवं. जेजूक आमच्या खालसांनी घेताना आमी गायन घेवया D22 पेज नंबर 59 D22. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Cielo, 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 cielo,
지혜다 너희 본대오보도 오직 소배 예수 본대오보도 오직 소배 예수 지혜로 집이 오직 모자 바운한채 본려 모주 고두죠 모주 고속류 지혜로 지혜로 지혜다 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा जशी ते आमकां भोव पवित्र गुटां वरवीं चळवळीची खात्री दिल्याय तशी आतां आमी फुडाराक आमकां पेकोवणी मेळूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं. आयज आमी ब्रेस्तार सांजे 5 वरांचेर कुर्साची वाट आमची आदली गोर जाल्लो थंयसर भगवत बार्तोलोमेयाची थंयसर जातलें. वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया. I1 पेज नंबर 116. I1.